प्रकाशनेच्या पुस्तकावेलें वाचप. हांवें जुआंवान जिव्या देवाचो शिक्को घेवन दुसरो एक देवदूत उदेंतिसान येता तो पळयलो. ज्या चौगां देवदूतांक संवसाराक आनी सोमदिराक वायट करूंक पदवी दिल्ली आसली, तांकां ताणें व्हडल्यान असो उलो मारलो. आमच्या देवाच्या चाकरांच्या कोपलार एक शिक्को आमी मारिसोर तुमी संवसाराक ओ सोमदिराक ओ झाडांक वायट करूं नाकात. आनी शिक्को मारलोल्यांची संख्या हांवें आयकली. इस्रायेलाच्या पुता धुवांच्या सगळ्या कुळांतली 144,000. हें जातूच कोणाच्यानूच मेजू नजो तसली एक भोव ओड लोकांची उरपोंज हांवें पळयली. सगळ्या देसांचो, कुळांचो, पोरजांचो आनी भासांचो तो लोक. धोवी आंगोस्त्रां न्हेसून आनी आपल्या हातांनी ताळयो धरून शिंवासनां आनी मेंढऱ्या मुखार तो आसलो. ती व्हडल्यान म्हणटालीं, शिंवासनार बसलोल्या आमच्या देवाक आनी तशें मेंढऱ्याक जय. शिंवासनां जाणट्यां आनी 4 जिव्यां रचनां भोंवती आसले ते सगळे देवदूत सोदरे मुखार सरपोट पडले आनी देवाक नमस्कार करून तांणी म्हणलें, आमेन. वाखाणी, मोहिमा, जाणविकाय, दिनवासनी, मान, पदवी आनी बळ आमच्या देवाक सासणाच्या सासणांक. आमेन. जाणट्यांतल्या एकल्यान म्हजे कडेन विचारलें, धवें नेसल्यांत तीं कोण आनी खंय थावन तीं आयल्यांत? हांवें जबाब दिलो, म्हज्या सायबा, तूं जाणाय. ताणें म्हाका सांगलें, हो लोक निश्ठूर धुमाळ्यांतलो सोलामोती पावलो. तांणी आपलीं आंगोस्त्रां मेंढऱ्याच्या रोगतान धुल्यांत आनी धोवीं केल्यांत. देवाचें उतर हें. जबाब. असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराचे आधीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात तीं सगळीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगळो लोक. ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदका वयर थीर करून दवरल्या. जबाब. असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत? ताच्या पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितोळ हातांचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हलक्या पलक्या वस्तूंक लोबदो ना, तसल्याच मनशाक. जबाब. असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सडवणारा देवाची कृपा. असलीं मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुजें मूख पळोवंक आशेतात, जाकोबाच्या देवा. जबाब. असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. भाग्यवंत जुआंवचे पयले चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्यानो, पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाचीं भुरगीं आमकां म्हणूंक ताणें फावो केलें, कित्याक आमी खरेंच ताचीं भुरगीं. ताका वळखूंक ना देखून संवसार आमकांय वळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो, आतांच थावन आमी देवाचीं भुरगीं. पूण फुडाराक आमी कितें जातोलें तें आजून पर्यान उगडापें जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातोलें
त्या दिसा आमी ताचे सारकीं जातोल्या, कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतल्या हाची आमकां खात्री आसा. जसो जेजू निबेल शुद्ध, तशी ताचेर हो भरवंसो दवरून आसात तीं सगळीं आपुणूय निर्मळपणान जियेतात. देवाचें उतर हें. उद्गार. कोश्टतोल्यानो तुमी, भार व्हरतोल्यानो तुमी, म्हजेशी येयात सगळीं. हांव एकलोच सगळ्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लोकांच्यो उरपुंजी पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सोरशें आयले. तेन्ना तांचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो. खुशे मोनान गरीब तीं सुभागी, सुर्गींचें राज तांचें. शांत तीं सुभागी, प्रितूम तांचें दायज. रुदोवन करतात तीं सुभागी, देव तांकां बुजवण दितलो. प्रमाणीकपणाक ताणेतात आनी भुकेतात तीं सुभागी, देव तांकां दादोशी करतलो. दयाळ तीं सुभागी, देव तांची दया करतलो. काळजान नितोळ तीं सुभागी, तीं देवाक पळयतलीं. सवसाय करतात तीं सुभागी, देव तांकां आपलीं भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात तीं सुभागी, सोर्गींचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमानतीत, तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगळ्या जिनसाचें वायट तुमचे आड उलोयतीत तेन्ना तुमी सुभागी. खुशाल आनी संतोशभरीत जायात. सर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.